नमस्कार. गोवा टुडे दत्तराज नायकाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. आल्लेकार हिमाचलाचो राज्यपाल म्हणटा सामान्य कार्यकर्त्याचो येदो भोवमान बीजेपीतूच शक्य. PS श्रीधरन पिल्ले गोयचो राज्यपाल. राष्ट्रपतीन नेमले 8 नवे राज्यपाल. मोदी सरकाराचो मंत्रिमंडळ विस्तार. बदलाच्यो हालचाली. 28 नवे मंत्री. सिंधिया, राणे, सोनावालाची नावां. बिरेस्तारा घोषणेची शक्यताय. महाराष्ट्र, राजस्थानात राजकीय हालचाली. सरकारी शाळा स्कुलांनी इंटरनेट, नेटवर्क, कंप्युटर सुविधांची दशा. 90% शाळांनी IT इन्फ्रास्ट्रक्चरूच ना. ऑनलायन शिक्षणाचे सरकारी फतवे. केंद्राच्या रिपोर्टांत गोंय एक्सपोज. NGTच्या आदेशाप्रमाण CZMP सुनावण्यो दुबाव पयस करूंक एक्टिविस्टांकूय प्रेझेंटेशनां. मंत्री म्हणटा सुचोवण्यो हरकती दिवच्यो. राजकारण करतल्यांक उपाय ना. आपल्याचेर हल्लो करपा फाटल्यान मास्टर माइंड रमाकांत बोरकारूच. करिया रमाकांताचो मनीस. तो सांगता तें करपी. एक्टिविस्ट नारायणाचो दावो. रमाकांत आउट ऑफ रेंज. PWD पुलिसांच्या घाळपणान नुव्या तरणाट्याचो जीव गेलो. स्कुटरीन वतना पडले झाड. PWD रस्त्याकडची झाडां मारूंक बिजी. ना सायनेज. पुलीस उरलो एके वटेन. अटल सेतूचें काम रोखडेंच तडीक. GSIDCची बसका. आत्मनिर्भर जायात. CSR करात. सरकाराचेर निभून कारभार नाका. मुख्यमंत्र्याचो महामंडळांक उलो. गोंयकार राज्यपाल. आदलो सभापती आमदार मंत्री राजेंद्र आर्लेकर हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल. प्रधानमंत्री मोदी आनी राष्ट्रपतीन फोनार परबी दिली. ताचो सोपूत विधी रोखडोच. सामान्य कार्यकर्त्याक असो भोवमान भाजपातूच शक्य आसा म्हूण आर्लेकर उलयला. PS श्रीधरन पिल्लेक गोंयचो राज्यपाल नेमला. राष्ट्रपतीन 8 नवे राज्यपालांची अर्द काढली. पण जो मनीस सामान्य सकयल्या पावण्याचेर रावन काम करता ताजी दखल घेवप, ताजी कदर करप हे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वान पयलींपासून जे चलत आयिल्लें आसा तें आयजूय आसा. जे काम गेली कित्येक वर्सां तांणी केलां कामाची फळां आसा अशें म्हाका दिसता. तांणी खुबशी भुमिका गोंयान आपल्या हाजी केली. गोंयचे BJPची संघटन उबी करपाचे खूब श्रम घेतले, काम केलें. तेंचे गेली कितलीशींच वर्सां भारतीय जनता पार्टीचें काम, सामाजीक काम ते खूब बऱ्या पद्दतीन करीत आसा. तांच्या नियुक्तीन म्हाका खूब आनंद जालो आनी योग्य मनशाक योग्य न्याय जो आसा हो पार्टीन दिल्लो आसा. हय, गोंयान श्रीधर म्हणून जे मिझोरामचे एट प्रेझेंट गव्हर्नर आसा तांकां गोंयाक फूल टायम गव्हर्नर दिल्लो आसा. त्या नियुक्तीचे हांव केंद्र सरकारा कडल्यान जी नियुक्ती जाला त्या नियुक्तीचे स्वागत करता. राष्ट्रपती भवनान एकूण 7 राज्यपालांची नेमणूक केल्या. गोंयान PS श्रीधरन पिल्लैक राज्यपाल नेमला. तो आदी मिझोरामाचो राज्यपाल आशिल्लो. सध्या महाराष्ट्राचो राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी गोंयच्या राज्यपालाचो अतिरिक्त ताबो सांबाळटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोदी सरकाराचो मंत्रिमंडळ विस्तार. बदलाच्यो हालचाली. 53 मंत्री आसात. 28 नवे धरून 81चेर पावतले म्हूण दिल्ली मिडियाचे रिपोर्ट. बिरेस्तारा मंत्रिमंडळ विस्ताराची घोषणा जावं येता. 2 वर्सां उपरांत मंत्रिमंडळाची पुनर्रचणूक जाता. सिंधिया, नारायण राणे, सर्वानंद सोनोवालाची नावां येतात. तांकां दिल्ली आपयल्यात. राजस्थान, महाराष्ट्रांत राजकीय घडामोडी. 10% सरकारी शाळांनी कशे भशेन इंटरनेट चलता. 17 ते 18% सरकारी शाळांनी कंप्युटर. प्रायव्हेट शाळांनी सुविधा म्हणपा सारक्यो बऱ्यो नात. हे परिस्थितीत गोंयांत ऑनलायन शिक्षणाचो गाडो कसो तरी धुकलप चल्ला. युनियन डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशनाचे डाटाचेर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचो रिपोर्ट. सरकारी शिक्षणाची दशा वाऱ्यार. कोविडाची परिस्थिती शाळा आनी शिक्षणाकूय बरीच बादली. भुरग्यांच्या जिवाक रिस्क नाका म्हूण ऑनलायन शिक्षणान दीस दुखलूंक सुरू जाले. गोंयांतूय ऑनलायन लॅक्चरांचे फर्मान सुटले. हे कोविडात शिक्षणाचे दुसरे वर्स. नेटवर्क नाशिल्ल्या 70 अंत्रुजांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी
भुरग्यांच्या धकचपाट्यांचेर प्रुडंटूय कितलेशेच रिपोर्ट करीत आसता. आता युनिफायड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन रिपोर्ट 2019-20 डाटा केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान जाहीर केला. दशेचेर शिक्को. गोंयच्या खाजगी अनुदानीत आणि सरकारी शाळांनी परिस्थिती पळयात. 1482 मॅनेजमेंट स्कुलां पैकी फक्त 575 स्कुलांनी इंटरनेट सुविधा आसा. 827 सरकारी शाळां पैकी फक्त 70% शाळांनी इंटरनेट. 517 प्रायव्हेट एडेड स्कुलां पैकी 395 स्कुलांनी इंटरनेट आणि 138 प्रायव्हेट स्कुलां पैकी 110 स्कुलांनी इंटरनेट आसा. सरकारी शाळा स्कुलांनी IT इन्फ्रास्ट्रक्चराची ही दशा आणि सरकार नवे राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण चालीक लावंक फुडें सरला. आता पळयात गोंयच्या कितल्या शाळांनी कंप्युटर सिस्टमी आसात त्यो. 1482 मॅनेजमेंट स्कुलां पैकी 753 स्कुलांनी कंप्युटर आसात, जाल्यार 827 सरकारी स्कुलां पैकी फक्त 157 स्कुलांनी कंप्युटर आसात. 517 प्रायव्हेट एडेड स्कुलां पैकी 466 जाल्यार 138 प्रायव्हेट स्कुलांतल्या 131 स्कुलांनी कंप्युटर सिस्टम आसात. आंकडे पळयल्यार प्रायव्हेट आनी एडेडांची तरी परिस्थिती बरी म्हणपा सारकी. सरकारी शाळांनी कंप्युटर इंटरनेट नेटवर्काची दशा दिसता. सायबर एज स्किमीच्या नांवान इतली वर्सां घाल्लो पयसो खंय गेलो हे मोठे प्रश्नचिन्ह. शाळा स्कुलां मागासती मागासूच असले सरकारी स्कुलांनी कोणे कित्याक भुरग्यांक घालची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. CZMP वेल्यान NGO बेठेच आरोप करतात म्हूण सेगीत जनसुनावणी जातली. NGTच्या आदेशा प्रमाण जनसुनावणी पुराय करून प्लान करतले म्हूण मंत्री निलेश काब्रालान स्पश्ट केला. एक्टिविस्टांकूय अधिकाऱ्यांनी प्रेझेंटेशन दिला. कांय जाण आयलेच ना. पॉलिटिकल इश्यू करतल्यांक खंय उपाय ना. लोकांनी सुचोवण्यो हरकती दिवच्यो म्हूण मंत्र्याचो उलो. परतून कितले पाटी म्हणून तो पोस्टपोन करूं शकता. आज जे एनवायरमेंटलिस्ट जे हे गेल्ले तांकांय तेणी सांगलें की इट हॅज टू गो हेड. सो एज पर डायरेक्शन ऑफ NGT वी आर गोईंग हेड. दिस इज द फर्स्ट टायम वी हॅव नॉट आस्क्ड फॉर टायम. वी आर वेल प्रिपेर्ड. सो आतां वी हॅव टू फिनीश द CZMP प्लेन. ऑनरेबल CM ऑल्सो वॉन्ट्स इट टू फिनीश for the prosperity of Goa. Environmentalist आनी कोण आशिल्ले पळय ते पावर जे तेणें ऑथॉरिटीन दिली, आमी दिवना. ऑथॉरिटीन दिता तेन्ना ऑथॉरिटीन तांकां कितें जाय कितें नाका बेसीक कॉन्सेप्ट कसो वचपाक जाय हो सगळो तांकां एक्सप्लेन केलो. थोड्यांक कोण येयल्ले ते बाकीचे कोण येवना ते आमी कांय करूं शकना. कित्याक नाका जाल्ले इश्यू मागीर थंय हाडटा. ते पॉलिटिकल मुवमेंट जाता आनी आतां 6-7 म्हयने इलेक्शनान आनी पॉलिटिकल मुवमेंट करपाचो प्रयत्न करता. CZMPंतल्यान खंय पोर्ट्स लिमिट्स काडल्यात. So before this is just a draft. So before finalization, this is what Maharashtra the Ban GCDMA authority will tell them to remove the port limit because it is not part of the scope of the plan. प्लानाच्या जनसुनावणे खातीर 8 आनी 9 जुलयाक फातोड्डेचे पुराय SGPDA रिटेल मार्केट खंय 2 दीस बंद उरतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सावयो डायस. आपल्याचेर हल्लो करपा फाटल्यान मास्टरमाइंड रमाकांत बोरकार. RTI एक्टिविस्ट नारायण नायकाचो आरोप. करिया खंय ताचो खास मनीस. तो सांगता तें कितेंय करपी, आंगार कितेंय घेवपी. आपणे रमाकांताचेर कितल्योश्योच कंप्लेनी केल्यात. गजाली भायर सरत म्हूण भिवन हल्लो केला. नारायणाचो दावो. नारायणाचेर हल्लो करपी गायब. रमाकांत बोरकार आउट ऑफ रेंज. सांकवाळे पंचायती भायर RTI एक्टिविस्ट नारायण नायकाचेर शेनवारा हल्लो जालो. आपल्याचेर हो खुनी हल्लो करपा फाटल्यान रमाकांत बोरकारूच म्हूण नारायणाचो दावो. हल्ल्यांत ताचो पांय फ्रॅक्चर जाला. तो GMCत आसा. तितूंत मास्टर प्लॅन केल्लो तो मेन रमाकांत बोरकार. सगळें करपा फाटल्यान रमाकांत बोरकाराचो 110% हात आसा. तो आतां पळय तो आपल्याचेर गेल्लो पळय न्हू तो तेगेलो हे कसो म्हणटा तेका तो गोड दिसलो घातलेलो सुद्दां तेगेलो आपणेच केलो म्हणटी. तो गट तेजो गट मनीस गड फादर तेगेलो रमाकांत बोरकार. आनी हें सगळें तेणी मास्टर प्लॅन करून केला. ते 2-3 दिसा पयलीं म्हाजे फुड्यान तो येवन गेला. पयलीं दिसा तो येवन गेला. तुगेलें ED बिडी कितें धाडलें पळय न्हू तें सगळें पयशांनी थांबतलें हें सांगून गेलो तो म्हाका. पूण हो करया म्हणटा. तांकां खंय तरी ती भिरांत लागली म्हाजी की तेगेली ह्यो केसी सगळी पळय करप्शनाच्यो आनी कितें आतां केसी पळयला. आनी आजून तेगे पंचायतीन करप्शन चालू आसा. आतां सुद्दां तेणी बिल्डरा कडल्यान अकरो फ्लॅट मागले म्हणून एडमीट केल्ले आनी तें लेटर सुद्दां पंचायतींतल्यान हांवें कशे भशेन ITIचे घेतलें तो दिवपा सोदलें.
आनी तेजेर भिरांत लागले की हे सगळे पळय तेगेले पळय बिल्डराक कडल्यान पळय ताणें लुटलो पळय न्हू हे तेगेले वयर सरलो म्हणून तेणें हे धाकटी हमला केलो. वास्कोचो आदलो आमदार म्हणटा प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करात. आयज तांकां हे भाशेन सपोर्ट मेळोन आयज हे मुखार गेले. आयज हे जर आयज सुपारी म्हणटा तूं ही जर कोणें कोणाकूय जर दिल्या आनी ताका एक रिजन तर कितें आसतलें. सो हे पुलिसांनी क्रायम ब्रांचान आतां हें पयलीं फायंड आवट करूंक जाय जे हे दिलें कशें, कावज घडलो कसो, हो मनीस हो अटॅक करून गेलो कसो, ह्या मनशाक धाडलो कोणें हे क्रायम ब्रांचान आयज फायंड आवट करपाक जाय. पयलीं प्रुडंटान रमाकांत बोरकाराक गाठपाचो यत्न केलो तो आउट ऑफ रेंज. हल्लेखोरांक सुपारी दिवपी राम गोपाल यादव उर्फ कुरिया पुलीस कस्टडीत. दोगूय हल्लेखोर अजून तरी पुलिसांच्या हाताक लागिल्ले नात. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे आनी विक्रम नायक. अटल सेतूचें उरिल्लें काम रोखडेंच तडीक लावपाचें GSIDCचे बसकेंत थारला. मंगळारा बसका जाली. कामाच्या वेळार पुलाची एक लेन बंद उरतली म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. नवे 2 प्रकल्पूय बसकेंत चर्चेक घेतिल्ले म्हूण तो सांगता. ते वटेन EDCन सरकाराक 86 लाखांचो डिव्हिडंड दिलो. सरकारी महामंडळांनी CSR करची, स्वयंपूर्ण जावचें म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. GSIDच्या बोर्ड मिटिंगेन सगळे वेगवेगळे इश्यूज आशिल्ले. सगळे ओल्ड प्रोजेक्ट, नवीन प्रोजेक्ट असो कांयच घेवंक ना. एक 2 म्हाका दिसता एक खंयचो तरी ग्रावंड एक आसा. मामिनाच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक डेव्हलपमेंटल पार्क कितें तरी आसा तो एखादो घेवपा लायला. अटल सेतूचो आयच्या बोर्ड मिटिंगेन तो इश्यू नासलो. तें सगळें काम जें आसा पळय न्हू हें तांकां ऑलरेडी एक्सपेडायट करपा लायला. फाटल्या बोर्ड मिटिंगेन डिस्यूज जाला, तेजे इश्यूज कितें आसा ते रिजॉल्व जाला. त्या प्रमाणे ते कंप्लीट जाता. एक हें बंद दवरचो पडटलो. एक लेन म्हापशा बद्दल एक बरेंशें एक डेव्हलपमेंट जाला with regards to board approval for taking a consultant for overall development plan. म्हणजे एक मास्टर प्लॅन म्हापशाचे करपा खातीर. इतले मजगती EDCन 86 लाखाचो डिव्हिडंड सरकाराच्या स्वाधीन केलो. हे आदीक EDCन CRSूय केला. मुख्यमंत्री म्हणटा महामंडळांनी स्वयंपूर्ण जावंक जाय, सरकाराचो तेंको सुटूंक जाय. पण गव्हर्नमेंटाचे इंटेन्शन कॉर्पोरेशन सुरू करता आसतना तांच्यांनी सेल्फ सफिशियंट जावचे, तांच्यांनी गव्हर्नमेंटाचेर डिपेंड उरचे न्ही. गव्हर्नमेंट कॅन इनिशियली सपोर्ट देम. गव्हर्नमेंट कॅन तांकां आमी ताका म्हणटा की इनिशियली तांकां कॉर्पस फंड जाय तो दिवपाक शकता. पण बऱ्याचशा कॉर्पोरेशनाक अजुनूय बी सपोर्ट करचो पडटा. तो पडोवंक जायना. तांच्यांनी सेल्फ सफिशियंट जावपा खातीर वेरियस एक्टिविटीज रन करच्यो जश्यो आमच्यो EDC करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोयची मायनिंग केस फुडें धुकल्ली. एक वेळ फुडल्या मंगळारा जस्टीस शाह आनी जस्टीस चंद्रचूडाचे खंडपिठा मुखार मंगळारा व्हर्च्युअल सुनावणी जातली म्हूण सरकार मिनेर मायनिंग बेल्टांतल्यो पंचायती धरून सगळ्या आर्ग्युमेंटाक तयार आशिल्लें. बाकीचे केशींनीच बेंचाचो दीस गेलो. कोर्ट हे केशी कडेन मनीसपणान पळयतलो म्हूण जाळवंदारांक आस्त. आतां कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळुया. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. The guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. PWD आनी पुलिसाच्या घाळपणान नुव्या एका तरणाट्याचो जीव गेलो. रिचर्ड कोस्टा स्कुटरीन वतालो. ताचेर झाड पडलें आनी तो आताक सोंपलो. PWDचे रस्त्याकडची झाडां मारपाचें काम चलतालें.
ट्रॅफिक पुलीस एकेच वटेन दुसऱ्या वटेन शिनाल दिवंक कोणूच ना, सायनेजूय ना. ट्रॅफिक कितें म्हणटा की आपण एका सायडीन नासलो, दुसऱ्या सायडीन कोण नासलो. इट इज टोटल ग्रॉस वायोलेशन ऑफ ट्रॅफिक रूल्स वेन यू आर डुईंग समथिंग ऑन द हायवे. ट्रॅफिक ऑन बोथ द सायड. सो एका वाटेन तेणें रावलो कोण येता तसो दाखोवपाक आनी दुसऱ्या वाटेन तेणें ओपन सोडलें. सो दॅट हॅज कॉस्टेड द लायफ ऑफ द वन यंगस्टर. आनी तेणें तो विश्वास हेजेर सोडलो, कॉन्ट्रॅक्टराचेर. काय किंवा कोण तो झाडां कातता पळय तेजेर विश्वास सोडलो. विश्वासघात जालो. So that he has no answer, traffic police. That is senior का पहिला आता. Why he has sent only one traffic police when it is required two? आणि दुसरं कोण जे पळय कातरताले पळय झाडां ताणें धांव मारलो. आतां आमकां कळपाक जाय कदा इट लिगल ऑर इलिगल, वी डू नॉट नो. आयज कसलो इन्सिडेंट जालो तो पळय हांगा. अ डेडली इन्सिडेंट वेर वन पर्सन हॅज लॉस्ट हीज लायफ. हेजे व्हडले झाडां कातता हांगा ह्या हायवेचेर विथआउट एनी प्रॉपर प्रिकॉशन्स. प्रिकॉशन म्हणजे कितें, ट्रॅफिक पुलीस एका वाटेन आहा, दुसऱ्या वाटेन ट्रॅफिक पुलीस ना. मॉनिटरींग करपाक कोण ना सारको. आनी आयज जो इन्सिडेंट जालो एकटो भुरगो पास जातालो, दुसरे वाटेन पुलीस कोण ना ताका दाखोवपाक की झाड कातता म्हणून हांगा. तो झाड काततना झाड तेजेर पडलें आनी मनीस मेलो. कोण नाशिल्ले कातोरपी ते मनीस ना ते गेले. कोणी कातोरपा लायिल्ले? कोण कातोरपा लायिल्ले? पुलीस आतां पुलीस कातोरपा येयल्ले हिंगा. ते कातरून हांवें हाडायले तेंगा म्हणजे कातले नाका मिडिया येवपा. ओके. आनी तो आतां मेलो? मेलो. काश्मीरात एक निशाण एक विधान जावचें, काश्मीर देशाचो अविभाज्य भाग उरचो म्हणून बलिदान दिवपी आनी जनसंघाचो संस्थापक डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जींची गोंयांत जयंती. गोंयभर वेगवेगळ्या सुवातींनी बीजेपीन जयंती निमतान कार्यावळी दवरिल्ल्यो. सिद्धांता खातीर मंत्रीपद सोडपी बलिदान दिवपी मुखर्जीन जनसंघ स्थापलो म्हूण सुनील देवधरान याद काढली. त्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा सिद्धांतांसाठी 1942 मध्ये पश्चिम बंगाल राज्य, त्यावेळेला बंगाल होता, बंगाल राज्याचं वित्तमंत्रीपद सोडलं. सिद्धांतासाठी त्यांनी 1950 मध्ये केंद्रीय उद्योग मंत्रीपद सोडलं. सिद्धांतासाठी त्यांनी बलिदान दिलं. जम्मू काश्मीरला भारतामध्ये संपूर्ण विलिनीकरण करण्यासाठी त्यांनी बलिदान दिलं. जम्मू काश्मीरचे 370 जे हटयले ताज्या पयल्यान जे हजारो लोकांनी ते प्राण अर्पीत केले. परमीट ना म्हणून ताका अरेस्ट केलो, परंतु भितर वचून काही दिसांनी ताचो खून जालो. म्हणजे आणि त्या त्यागाचं जे कितें आसा ते भारतीय जनता पक्षाचे सरकार, मोदी सरकार आयले नंतर 370 हटोवन म्हाका दिसता 370 हटयले. ही खरी तांच्या आत्म्याक श्रद्धांजली आहे. तांचे खरोखर ते त्यांच्या आत्म्याक शांती मेळटली. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांची बर्थ एनिवर्सरी हा त्या निमतान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आयज हांगा क्लिनिनस ड्रायव्ह हो कार्यक्रम दवरलेलो आसा. आनी त्या कार्यक्रमाक सपोर्ट करपाक आमची 50 महिला सकाळची टायम काढून हांगा येयल्लेली आसा. युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते 100 युवा कार्यकर्ते आज हांगा जमिल्ले आसात. किंवा बायणा बीच जो आसा हो सदांच लोकांक मॉर्निंग इवनिंग वॉकिंग करतात. थंय प्लास्टीक दिसतात, थंय बियरीचे बॉटल्स दिसतात. हो सगळो आमी निवळ करपाचो कार्यक्रम ठरयला. सगळ्यांनी मेळून आमच्या आमदाराच्या नेतृत्वा सकयल बायणा बीच प्लास्टीक फ्री करपाचें आमी ठरयलेलें आसा. पयले जेन्ना इंटरिम गव्हर्मेंट 1947 स्थापन जालें जवाहरलाल नेहरूच्या अंडर, तेन्ना तितून एक पयले भारताचे उद्योग आनी पुरवठा मंत्री आसले. आनी जी इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन, इंडस्ट्रियल बेज भारतांत स्थापन जाली तेचे जनक ते म्हटले आसल्यार अतिशयोक्ती जावची ना. पूण जे मतभेद तेंचे काश्मीर पॉलिसीचेर जाले, बेंगॉल हे पाकिस्तानान गेले आनी तेंचे परतुकूच वेस्ट बेंगॉलचे क्रिएशन जालें. ईस्ट बेंगॉल आनी वेस्ट बेंगॉल नाल्यार आज पूर्ण बंगाल तेन्ना पाकिस्तानात वचपाचो आनी 71 तो बांगलादेशात वचपाचो. वेस्ट बेंगॉल भारतांत जो उरला ते पूर्ण श्रेय म्हाका दिसता डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीक दिवपाक जाय. मुखर्जीची 120वी जयंती आणि जे तेणे आयडियोलॉजी ते जे तेणे सांगलेले ते बेसीन आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते फुडें वयतात. आमकां 2 पंतप्रधान मेळपाक शकना भारत देशाक, पूण ती प्रोविजन आशिल्लें. आमी फक्त तिरंगा झेंडो होच आमचें हें अस्तित्व आसा, पूण तिरंगा सोडून थंय आनीक दुसरो झेंडो लावपाक मेळटा. तांचे खातीर दुसरें कॉन्स्टिट्यूशन जाता. ह्यो सगळ्यो गजाली तांकां मान्य नाशिल्लो. भारत काश्मीर जर भारताचो म्हणटा जर जायत
भारताक जे कायदे लागू आसात ते काश्मीराक लागू जावपाक जाय म्हणूनच तांणी एक लढो दिलो. मडगांवचो संसदो पयशांची खण जाल्या. नगरसेवक फकत शो ऑफ करतात. नगरसेवक आशिल्लो दिगंबर कामत मुख्यमंत्री सुद्धा जालो. आतांय तो आमदार, तरी संसड्याचो प्रश्न सुटना. गार्बेजीच्या नांवान पालिकेंतल्यान फंड सुट्टा, मात संसदो सुदारना. मडगांवकारांचो आरोप. फोमेंतोन संसदो सोडीत सावन थंय खंय सापूच दशा जाल्या. आमी जेन्ना पळय कॉलेजीन आशिल्ले, मडगांवचो आमदार बाब दिगंबर कामत हो मडगांव नगरपालिकेचो नगरसेवक म्हूण आशिल्लो. ह्या गार्बेजीचो सगळ्यांत चड जर माहिती कोणा आसा तर बाब दिगंबर कामतीक आसा. मागीर 2007 तो मुख्यमंत्री जालो. त्या वेळच्यान आयज पर्यंत प्रश्न सोडोवपा जाय आशिल्लो, कोणेच सोडोवपाचो प्रयत्न केलो ना असो दिसता. कितें चल्लां जे म्युनिसिपालिटीन फक्त शो ऑफ म्हणल्यार फक्त दिखावो म्हण जाल्ले आहा. आनी आतां पळोवपाक गेले जाल्यार एक मायन अशी जाल्या, ते मायनीचेर आतां सगळे पयशे करपा उठल्या. म्युनिसिपालिटी ट्रेजरींतल्यान खर्च तर जाताच, कितलेशे लाख रुपया वयतात फॉर डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, सपोजिटली टू बी इन सेग्रिगेटेड फॉर्म. बट वयर प्लांटार भितर पळयलें जाल्यार तें सेग्रिगेटेड बिलकुल दिसना. रायट, आफ्टर फोमेंटो हॅज लेफ्ट अजून तेजेर कांयच इम्प्रुवमेंट जावना. आमी सांगलां की आमी रेडी आसा ह्या जे ऑपरेशन आहा ते घेवपाक. फॉरगेट दॅट, बट देर आर गवर्न्स इन द फील्ड ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट. इनवायट देम, इनवॉल्व देम, गिव इट टू देम. सरकार रेवेचो पारंपारीक धंदो साल्वार करूंक यत्न करता आनी करीत रावतलो म्हूण प्रियरचो आमदार मंत्री गोविंद गावडे सांगता. सरकार कायद्याचे नोंद काडून वळवयकारांचो रेवेचो धंदो बंद करूंक सोदता म्हूण दीपक ढवळीकार उलयल्लो. अनुसूचित जमातीक घरां बांदूंक सरकाराची स्कीम आसा. कोणे कितली घरां बांदल्या ती खंय जाहीर करची. उतर दिवं शकता जर तर ह्या 2022ची निवडणूक बेगीन आयिल्ली आसा आनी ज्या निवडणुकीक तर आमचें सरकार तर हाडत, हांव ह्या पिवळा हो वेवसाय 2 ते 3 म्हयन्यात सुरू करून दाखयता. थोडेशे शेड्डे आसतात की जशें काम जालें तशें वयज मेलो, अशे तरेची ही प्रतिक्रिया जावन आसात. म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमचे गोंय सरकार केंद्र सरकाराच्या आखेरेंतल्यान जे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटाच्यान आमकां तें एनवायरमेंटल क्लियरन्स जाय तें आमी हाडून दिवपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा. मेन टायम गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आमी सातत्यान चर्चा करतात. आनी एक गोश्ट हांव सबंद रेवकारांक सांगपाक सोदतां, हो वेवसाय खंयच्या एका आमदारान, खंयच्या एका सरकारान बंद केलो ना. तर खुबशे जाण ह्याच भागांतले म्हणजे तेच लोक जे आसात ते कंप्लेन करतात आनी हे मॅटर हायकोर्टान आसल्या कारणान तेजेर कायदेशीर जी कारवाई जी आसा ती जायत आसात. आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी मुखार येतात. म्हाका हेजेर चड भाश्य करपाना, पूण हांव इतलें सांगपाक शकता की ह्या रेवकारांच्या बरोबर हांव सातत्यान उबो रावतलो. जाहीर नांवां करची. म्हाकाय कळपाक जाय की खंयच्या एसटीच्या प्रियोळच्या एका ग्रामस्थाचेर असो तरेचो प्रसंग आयलो की आमचे खात्याच्या अंतर्गत, ज्या खात्याच्या अंतर्गत 1.5 लाख रुपये मेळटात त्या दुसऱ्या दारांत वचून उबो रावपाक तांकां पाळी आयिल्ली आसा. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.